नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नंद्रान मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार बंद पडिल्ल्या ट्रकाक धपको दिल्ल्यान दोग सोंपले। दोगूय कर्नाटकाचे पुलीस तपास सुरू। साळगांवा वेल्यान बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश। तिगांक अटक। सुमार 1,20,000 रुपयांचे सामान जप्त। राजधानी पणजेन स्ट्रीट लायटी पेटना आशिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुको वाडपाची शक्यताय। सरकारान बेगोबेग घालचे लक्ष, पणजेच्या थळाव्यांची मागणी। गोंयांत चड तरणाटे उतरल्यात। शेत वेवसायान बेळगांवच्यान 25 ते 30% भाजी आयात करपाचें केला बंद। भाजी रोवपाचे बाबतींत गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेर। टाळ मृदुंगाच्या तालार बुपराज गजर करीत विठ्ठलापूर सांखळे वीरभद्र जालो उमेदीन आनी भक्तिभावान। वीरभद्राचो थरार पळोवपाक व्हड प्रमाणांत लोकांची गर्दी। संजीवनी साखर कारखान्याक रोखडीच मेळटली नवसंजीवनी। बेगीनूच काडटले निविदा। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। राज्यांत बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकरणांनी वाड जायत चल्ल्या। सध्या IPL क्रिकेट सर्तोच चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटिंग लावप चालू आसा। साळगांव पुलिसांनी साळगांवच्या एका विलान धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणांत मूळ गुजराताच्या मोहित चबलानी, नितीन कुमार वालेचा आनी बिहारच्या आलम जाफर ह्या तिगूय दुबावितांक अटक केल्या। तांचे कडल्यान एक मोबायल फोना सयत एक लॅपटॉप मेळून 1,20,000 रुपयांचे सामान जप्त केला। लोकांचे सुरक्षे खातीर तशेंच गुन्यांवकारी घडणुको घडच्यो न्हय हाका लागून स्ट्रीट लायटी गरजेच्यो आसता। मात गोंयची राजधानी आशिल्ल्या पणजेन स्ट्रीट लायटी पेटनात। हाका लागून गुन्यांवकारी घडणुको वाडपाची शक्यताय आसा। तशेंच बायलां आनी भुरग्यांक रातचे भोंवप धोकादायक जाला। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। राजधानी पणजेत मोठ्या प्रमाणात पर्यटक तशेंच कामा निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक येतात। ताका लागून सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा आसप गरजेचें आसा। हातूंतली म्हत्वाची सुविधा म्हळ्यार स्ट्रीट लायट्स। लोकांक सुरक्षीत रित्या भोंवपाक, येरादारी वेवस्थीतपणान चलपाक तशेंच गुन्यांवकारी घडणुको घडच्यो न्हय हाका लागून स्ट्रीट लायटी गरजेच्यो आसता। पणजे शारांत दर एका सुवातेर लायटीचे पोल आसात, मात रातच्या वेळार ह्यो लायटी पेटच्यो सांडून दिसाच्यो लायटी पेटलेल्यो दिसून येता। सरकारान ह्यो स्ट्रीट लायटी फकत सोबीतकाये खातीर घातल्या आनी कोट्यांनी रुपयांची वाट लायल्या असो आरोप लोकांनी केला। रातच्यो लायटी पेटनाशिल्ल्यान चोरयो, अपहरणा सारकिल्ल्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडपाक शकता। हाका लागून खासा करून बायलां आनी भुरग्यांक रातचें भोंवप धोकादायक जाला। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। स्मार्ट सिटीचेर इतले करोडाचे करोड मोडल्या, इतले डिवेलपमेंट करता म्हणून दाखयता सरकार आमकां। पूण मेन म्हणटा ते तुमी स्मार्ट सिटीचे पळयत खांबे घातलेले आसा सगळ्याक, पूण एक लायट पेट्टा जाल्यार सरकाराक येवन हांगा सगळ्याक पणजेन वॉल्त मारूंक जाय। सरकाराक खबर कितें आसा? सरकार फक्त एसीच्या गाडयांनी भोंवता आनी तेका तें कांयच खबर ना। तेका आपल्या बंगल्यान बऱ्यो बऱ्यो लायटी मेळटा आसतल्यो, बरे बरे VIP ट्रिटमेंट मेळटा, पूण जो पळय लोकल लोक आमचो पळय बेश्टो आम आदमी म्हणटा पळय तसो आमी जो पळय लोक आसा तो कितलो सफर जाता। तुम्ही बारीक साणेन पळयात हांगा सगळ्याक पणजेन आख्ख्या पणजेन जावं तालिगांवच्या एरियान जावं करंजनाच्या एरियान आख्ख्या दोनापावल तुम्ही पळयात आंब्याच्यो बऱ्यो बऱ्यो व्हडल्यो सामक्यो लायट्यो घातलेल्यो आसा, डेकोरेशन कशें केल्लें आसा। पूण ह्या डेकोरेशन करता तुमी पळयात कितल्यो लायट्यो चलता आनी कितल्यो लायट्यो चलना पळय ते। ह्या प्रमाणे तुमी म्हाका सांगा सेफ्टी कशी आसतली, आमच्या बायलांक आनी भुरग्यांक सेफ्टी आसतली? कितलो लोक हांगा जॉगिंगाक वता आसतलो। ह्यो स्ट्रीट्स केल्ल्यो आसा त्यो मिरामार, दोनापावल तुम्ही पळयात लोक थंय भुरगीं घेवन कुत्र्यांक घेवन चलता। थंय कितेंय जावंक शकता रातचें, कित्याक हांव म्हजें स्वताक तुका सांगता एक्सपिरियन्सान, हांव म्हज्या कुत्र्याक घेवन थंय वयता। पूण म्हाका इतलो भंय दिसता कित्याक थंय इतले घाटी जावं भायले ट्युरिस्ट कसले भरलेले आसता, कितें थंय चलता तें म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना। पूण जरी थंय सगळ्याक लायटी पेट्टल्यो जाल्यार हें जावपाक पावचें नाशिल्लें। आनी कितें चलता म्हणून आमी जाणा
तर गोडे ड्रग्साचे बिझनस चलता आसले भुरगीं थंय स्कुलाची शारदा मंदिर स्कूल आसा थंय आनी किंवा दुसरी स्कुलाची भुरगीं आसा ती गोडे थंय येता आसतली थंय कितें म्हणून सांगूंक जायना कितें घडत म्हणून त्या भुरग्यांक सांगूंक जायना थंय कोण कोण येता ट्युरिस्ट भरल्या तुमी जाणा गोंयान ट्युरिस्ट कसले कसले येयल्ले आसा आमी नको कसले ट्युरिस्ट ते बरेय आसता वायटूय आसता पूण तांकां हे एडवांटेज घेवंक मेळटा की बाबा सगळ्याक काळोख आसा काळखान आमी कितें करया कांड करया म्हणून हांव सरकार कडेन विचारता तूं फक्त ह्यो खांबे घातले ते कितें डेकोरेशनाक घातलेले आसा आमच्याच वाड्याक आमी हांव सातेनीस हांगा रावता थंय आमचे 2 खांबे आसा ताका लायट येना आनी रातचो सामको डार्क सारको काळोख जाता सारको इतली भंय दिसता भायर सरपाक भुरग्यांक घेवन कोणूय बावडी बसी मेळना रातच्यो केन्ना बसी मेळना जाल्यार ती चलोन वयता तांकां कितली भिरांत आसतली कित्याक कोणूय येवंक तांकां एटॅक करूंक शकता किंवा चोरयो जावंक शकता आनी हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन एवरी लायट आमच्या पणजेन तशें तालिगांवच्यान करंजालेच्यान दोनापावलाच्यान सगळ्याक चड करून मिरामार जो पळय वाटावर वॉकिंगाक केल्लो आसा लोक थंय चड भरलेलो आसा त्या वाटेर चड करून लायट्यो आसूंक जाय आनी हें म्हजो रिक्वेस्ट आसा हें करूंकूच जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकार. गोंयांत आतां शेतकार चड वाडल्यात. लोक आतां मोठ्या प्रमाणात भाजयेची रोपां रोयतात. ताका लागून भायल्या राज्यांतल्यान म्हळ्यार बेळगांवच्यान भाजी आयात करप 25 ते 30% बंद केल्या. गोंय आतां भाजी रोवपाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाचे वाटेर आसा म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान म्हायती दिली. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. गोंय आतां भाजी रोवपाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाचे वाटेर आसा. फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार सादारण 30 ते 40 वर्सां पिरायेचे 200 ते 300 नवे शेतकार शेत वेवसायान उतरल्यात. मोठ्या प्रमाणात शेतकार आतां आपल्या पोरसांनी वेगवेगळ्या भाजयांची लागवड करतात. ताका लागून आतां 25 ते 30% बेळगांवच्यान भाजी आयात करप बंद केल्या, अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिली. भाजी जी प्रकार आसात ते सगळे प्रकार गोंयांक जायनात. चड अशे कांदो बटाट टमाट आनी बाकीचे थोडे प्रकार हे आमी भायली स्टेटीसान हाडटात, चडान चड कर्नाटका आनीक महाराष्ट्रा. आनीक हे सोडून जे प्रकार आमचे गोंयांक जातात ते गोंयकार आतां खूब करपाक लागला. आमी जर टोटल स्टॅटिस्टीक आमगे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे जर पळयलें जायत लास्ट 6 इयर्स तर सादारण 200 ते 300 नवी फार्मर आमकां एड जाला. तशेंच आमी जवळ जवळ 700 मेट्रीक टन लास्ट 6 वर्सांक आनी आज पळयलें जायत तर भाजी इन्क्रीज केला. 700 टन इज अ गूड फिगर. तशेंच आमी 2.5 कोटी रुपया चड दिलात. सो आमी ह्या वर्साक जवळ जवळ 6 कोटी 67 लाख जवळ जवळ 6.25 कोटी पयशे आमी गोंयच्या फार्मरांक दिलात. आनीक आमी 2 नवी प्रोक्युरमेंट सेंटरां गोंयांक ओपन केला. पयलीं आमची 15 प्रोक्युरमेंट सेंटर आशिल्लीं, आज ती 17 जालात. हें सगळें पिक्चर कितें सांगता की गोंयांक भाजी वाडोवप खूब वाव आसा आनी वाडत आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमकां चड अशे प्रकार भाजयेचे येतात ते तवशी, भेंडो, चिटकी मिटकी, कोकण वांगी, जिती मिरसांग, कॅबेज, तेंडली अशे प्रकार आमकां चड येतात. आनी हे जेन्ना आमकां सगळे भाजयेचे प्रकार येतात तेन्ना आमी बेळगांवसान भाजी हाडपाची ते प्रकार आमी हाडनात किंवा कमी करतात. हे सगळे स्टॅटिस्टीक पळयल्यार गेल्या 6 वर्सांक आमी जवळ जवळ 25 ते 30% इम्पोर्ट कमी केला. पुराय गोंयांत आतां फलोत्पादन महामंडळाची वट्ट 17 दुकानां जाल्यात. ह्या दुकानांचेर 56 तरेच्यो वेगवेगळ्यो भाजयो विकपाक हाडटात. तातूंत लागीं 10 ते 12 प्रकारच्यो गोंयांत रोयिल्ल्यो भाजयो लेगीत विकपाक दवरतात म्हूण देसायान सांगलें. आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता की आमी चडान चड स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तातूंत आमची भाजयेची जर पळयली जायत तर आमी स्वयंपूर्ण जावपाच्या वाटेर आसात. आनी अजून जर आमी प्रयत्न केलो तर आमी अजुनूय पर्संटेज ही 50% पर्यंत व्हरूंक शकतात. आनीक सांगपाची म्हणल्यार हातूंत भाजी प्रोडक्शनाक चडान चड यूथ येता. सादारण 30 to 40 ह्या वर्साचे पिरायेचे भुरगे हातूंत भाजी प्रोडक्शनाक येतात. ते मागीर काणकोण आसूं, धार बांदोडा आसूं, मडगांव आसूं किंवा पेडणे, वालपय ह्या एरियेंतल्यान सुद्दां खूब येतात. हाका कारण कितें आसा की तांकां एश्युअर मार्केट मेळटा आनी एश्युअर रेट मेळटा.
सो जेन्ना तूं भाजी किंवा कसलीय शेती मालाची प्रोडक्शन करता आनी जर तुका रेट फिक्स आसा आनी घेवपाचें सेंटर फिक्स आसा तर भंय दिसना, कारण फ्लक्च्युएशन खूब जाता. जेन्ना चड प्रोडक्शन जाता तेन्ना रेट डावन जाता. पूण ह्या भाजये बाबतींत अशी ना. आमची गोंय सरकारान तांकां एश्युअर मार्केट दिला, एश्युअर रेट दिला आनी एश्युअर कलेक्शन सेंटर दिला. सो गोंय सरकार भाजी वाडोवपा खातीर शेतकऱ्यांक खूब प्रोत्साहीत करता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. विठ्ठलापूर सांखळे नामनेच्या चैत्र उत्सवांतले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. हातान दारेच्यो तलवारी घेवन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. टाळ मृदुंगाच्या तालाचेर भुपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो. ह्या वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत श्रीची रथांतल्यान मिरवणूक काडली आनी ह्या उत्सवाची सांगता जाली. चैत्र उत्सवांतल्या निमाण्या राती वाळवट न्हंयतेगेर आशिल्ल्या देवळान वीरभद्राक खाशेले वेशभुशेन सजयता. उपरांत वीरभद्र विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या प्राकारांत दाखल जाता. थंय ताच्या फाटल्यान प्रभावळ बांदता. ते आदी पुंडलीक देवळा कडेन गेल्ली श्रीची पालखी परतून मुख्य देवळा कडेन येता. प्रभावळ बांदले उपरांत वीरभद्र मदेकान दवरिल्ल्या बांकड्याचेर उबो रावता. देवाक पांयां पडटा. ते उपरांत ताच्या दोनूय हातांनी दारेच्यो तलवारी दिता. बांकड्याचेरूच तलवारीत नाचयत वीरभद्र आपल्या खाशेल्या नाचाक सुरवात करता. मुखार जमनीचेर रचिल्ल्या तणाक वर्तुळाक उजो लायता. वीरभद्र बांकड्या वयल्यान खाला उडी मारून पेटपी तणा भोंवतणी पावलां मारीत नाच सादर करता. थंय थारावीक फेरयो मारले उपरांत वीरभद्र मुख्य माटवान धांव मारता. मुख्य माटवान जमिल्ल्या व्हड संख्येंतल्या लोकां मुखार वीरभद्र टाळ पकवाजाच्या तालार पावलांचो ठेको धरीत माटवान नाच सादर करता. मदींच ल्हानसो सुसेग घेतना भुपराचो गजर चालूच आसता. हातांतल्यो दारेच्यो तलवारी नाचयत पावलां मारीत नाच करपी वीरभद्राचो हो थरार हजारांनी संख्येन हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी अणभवलो. चैत्र महिन्यात साखळेची चैत्राची जी परंपरा आसा जवळजवळ 550 वर्सांची परंपरा आसा आणि ह्या परंपरेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे वीरभद्र उत्सव. शिरोडकरचे घराणे आसा त्या घराण्यान ह्या वीरभद्र सादरीकरण करपाचो मान खरें म्हळ्यार गोंयांत खूब कडेन वीरभद्र जाता पण साखळे टायमार जो वीरभद्राची जी परंपरा आसा आनी साखळेकूच आसा. पण दुसरें म्हळ्यार हाडून एक आमचे भावनीक नाते आसा. एक परंपरागत जो फॅमिली आसा हिंदूची फॅमिली हांचो एक संबंध आसा किंवा आमचे ह्या वाड्या विठ्ठलापूर जे वाडे आसा तांचे वाद्य मंडळ आसा सगळे विठ्ठलापूरचे लोक ते करतात आणि प्रत्येका कडेन ही परंपरा कामां वाटून दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे हे देवाची शिस्तबद्ध हे सण आसा आणि पुराय गोंयचो लोक हो उत्सव किंवा वीरभद्राचें दर्शन घेवपाक मुद्दाम हांगा येतात. म्हणटकूच ही प्रिंट मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जाल्ल्या कारणान ह्या उत्सवाचें स्वरूप मोठ्या प्रमाणात जाला आणि खरें म्हटल्यार गोंयभर ते गोंयाच्या भायर ही नामना पावोवपाक ह्या मिडियाचे खुबशे म्हाका दिसता सहकार्य आसा. आमचे पोलीस भाव हांगा सहकार्य करतात. सगळो गांवचो लोक हाका सहकार्य करतात आणि हो उत्सव वेवस्थीतरित्या फाटली 21 शतकां किंवा परंपरेन आसा हे सण आसा जी आमची देवस्थान समिती आसा आनी कुटुंबी आसा हे सबंद हांगा सहकार्य आसता. एक म्हणजे हाजो जो वीरभद्राची एकंदर रूपरेखा आसा किंवा रुद्ररूप हे पळोवपाक आणि दीपदंडी रागाचे ही बंदिशान हे वाद्य चलता ताका वातावरण एक वेगळें गांभीर्य निर्माण जाता. म्हणटकूच ह्या उत्सवाचे दर्शन सगळ्या लोकांनी घेवचें उत्सवाचो पळोवपाचो आणि हे उत्सव पळोवल्या शिवाय आमची भावनीक ताक निभावना प्रत्येकाक दिसता ह्या खातीर आपूण वाटत वचप आणि अशा तरेन ह्या देवदेकांच्या पुण्यान खरें म्हणजे सांखळे हो देवांचो गांव देव देवतांचो गांव आणि ताका लागून ह्या चैत्र म्हयन्याचे मुख्य आकर्षण चैत्र उत्सवाची. वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत श्रीच्या रथाची मिरवणूक काडली. रथ ओडले उपरांत उत्सवाची विधिवत सांगता जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
दारबांदोडीच्या संजीवनी साखर कारखान्याक रोखडीच नवसंजीवनी मेळटली. कारखानो सुरू करपा खातीर बेगीनूच निविदा जारी करतले. PPP तत्वाचेर हो कारखानो सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच उसगांवा गोवा डेअरीचो नवो प्लांट घालता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. हैना करीत गोंय सरकारान निमणे संजीवनी साखर कारखानो परतो सुरू करपाचो निर्णय घेतलो. हो कारखानो PPP तत्वाचेर सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. ह्या नादी संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्लो. ते खातीर निविदाय काडिल्ली, पूण हे निविदेक कोणेच प्रतिसाद दिवंक नाशिल्ल्यान संजीवनी साखर कारखान्याकूच नवसंजीवनी दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी 1973 वर्सा हो कारखानो सुरू केल्लो. मात उपरांत 2019-20 वर्सा तो बंद पडिल्लो. कारखानो बंद जाले उपरांत ऊस उत्पादक शेतकारांनी कितलेशेच फावट आंदोलनां केली, तशेंच सरकाराक निवेदनाय दिल्ली. कारखानो बंद जाले उपरांत सरकारान साखर कारखान्याच्या सुवातेरूच इथेनॉल प्रकल्पा खातीर 2 फावटी निविदा मागयल्ल्यो, मात ताका कोणेच प्रतिसाद दिवंक नाशिल्लो. ताकाच लागून घडये सरकाराचो विचार बदललो आसूये. दुसरे वटेन उसगांवा गोवा डेअरीचो नवो प्लांट घालता म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगले. संजीवनी सुरू करता आमी परत करता साधारण टेंडर येतलो आता रोखडो. ऑलरेडी PPP प्रोसेस केला. संजीवनीचो टेंडरूय रोखडो ना गोवा डेअरी आसा तेच आसतली. आमी नवीन गोवा डेअरीचो प्लांट सेटअप उसगांव करपाचो वेगळो आनी प्लांट आनी कारण हो ओल्ड जाला. इट ऑलमोस्ट 50 years. ओके नवीन करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक नावेली मतदारसंघात भाजपाचेच कमळ फुलतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. 2022च्या वेंचणुके वेळार नावेली मतदारसंघांतल्यान नारी शक्तीन नेटान प्रचार केल्लो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. हाज्या फाटल्यान खरी क्रेडीट जर कोणाक वता आसत जाल्यार ती नारी शक्ती नावेली मतदारसंघातूच. आमचे कार्यकर्ते आसात, पण प्रमुख नारी शक्ती ज्यांच्यानी रात आनी दीस काम केलां त्या नारी शक्तीक हाचें क्रेडीट वता. ज्या पद्दतीन म्हाका खबर आहा इलेक्शनाच्या पिरियडात 3-4 फावटी हांव स्वता आयला आनी हांव कंटिन्युअसली नियाळ घेतालो, कंटिन्युअसली हांव फॉलोअप करतालो. उठून सामक्यो आमच्यो महिला कार्यकर्त्यो प्रत्येका कडेन वचून कन्विन्स करताले. हांगासर फक्त म्हणजे प्रश्न उल्हास आमदार जावपाचो नासलो, प्रश्न आशिल्लो हांगा कमळ फुलपाचो. आणि परतूय सांगता 27 हांगा कमळ फुलतले काय ना? फुलतले काय ना? भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा कोण फुलयतले? आमी फुलयतले. ओके, आमी जर फुलयतले आसत जाल्यार आतां पासून आमी परत एकदा कामाक लागची पडटली. तो सांगता आसतना सांगता ताका मातशी संवय जाल्या. तेजेर येयलो काय कितेंय बडबडपाची. हांव स्पश्ट सांगता, तो आमदार, तो लिडर, तेणी थोडेशें स्पश्ट बरोवचें आनी काम करून घेवचें. नाव यू आर द लिडर, तुका तें कळपाक जाय. खंयच्या कार्यकर्त्याचें काम उरलां ताका घेवन तूं म्हाजे कडेन येवन तुका घेवन येवपाचो रायट आहा. आनी प्रमुख कार्यकर्त्याक तर 100% रायट आहा तुका घेवन येवपाचो. हांवें केन्ना ना म्हटलें जाल्यार म्हाका सांग तूं, हांव तांच्या तुजेर विचारता. म्हाका दिसता म्हाज्या इतको आमदाराक म्हणजे आमदाराक आनी लोकांक मेळपी मुख्यमंत्री आसचो ना. हांव ठामपणे सांगता. आणि उलट तेणी हाडूंक ना न्ही जाल्यार शेनवार आनी आयतार तुमी सांखळ्यात. हांव खोटें सांगना. शेनवार नाल्यार आयतार हांव तुजी चॅक करत आसा काय ना तो आनी सांखळेंतल्यान रंजिरा भोंवडायले येता. बट बींग अ लिडर ताजी जबाबदारी आसा. कार्यकर्त्याचें बेजीक काम हें कशेंच उरपाक जायना. सरळ म्हजें म्हणणें आसा, मागीर तें कोणाचें उदकाचें आसतलें, लायटीचें आसतलें, गटराचें आसतलें, खंयच्यो जायत्यो फातरी आसतल्यो, तेज्या घरांतले वेगळे विशय आसतले, सुटोवपूच जाय. 9,000 जर मेंबर हांगासर जाले आसत जाल्यार 9,000 जाणांचे प्रश्न सुटोवपाक जाय म्हणून तुका निवडून दिल्लो आसा. हें म्हजें ठामपणे मत. दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवचे सैमीक वैभव आशिल्ले झरीचें अस्तित्व सध्या संकश्टांत आयलां. हे झरीचें संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा. सैमीक उदकास्तोत्र आशिल्ली झर हे सरवण गांवचे वैभव आसा. सरवणच्या श्री शामपुरुष देवळा कडल्यान साधारण 1 किलोमीटर अंतराचेर ही सैमीक झर आसा. हे सैमीक झरीचो नेमको खंयसून आनी कसो उगम जाला
ते विशीं अजूनय स्पश्ट म्हायती उघड जाल्ली ना. मात गांवां लागींच आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांतल्यान हे झरीचो उगम जाला आसूं येता असो गांवांतल्या जाणकारांचो अदमास आसा. एका तेंपार म्हळ्यार 25 ते 30 वर्सां पयलीं हे सैमीक झरीचेर सदांच गजबज दिसून येतालो. गांवांतल्या जाणट्या नेणट्या सयत भोवतेक जाण हे झरीचे उदक न्हावपा खातीर सदांच गर्दी करतना दिसून येताले. वखदी गुणधर्म आशिल्ले हे झरीचे उदक न्हाले उपरांत कातीचे विकार बरे जातात असो गांवांतल्या जाणकार लोकांचो अजूनय समज आसा. मात फाटल्या कांय वर्सांच्यान हे झरीची सामकी वायट दशा जाल्ली आसा. हे झरीचे संवर्धन करपा खातीर कोणेच पावलां उखलूंक नाशिल्ल्यान हे झरीचेर सद्या हावळ आयिल्ल्याचें दिसून येता. झर सद्या प्रदुशणाच्या चपक्यात अडकून पडल्या. माती आनी हेर कोयर साचून ही झर हळू पुरत वचत आसा. ह्या झरीचें उदक लेगीत प्रदुशीत जाल्लें आसा. ताका लागून फाटल्या कांय वर्सांच्यान गांवांतल्या लोकांनी हे झरी कडेन पुरायपणान फाट केल्ली आसा. हे झरीचे जर संवर्धन जालें ना जाल्यार गांवचे वैभव आशिल्ले ह्या उदका स्तोत्राचेर फुडाराक हावळ येवन ही झर ना नपयत जातली हातूंत मातूय दुबाव ना. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आदले मुख्यमंत्री पार्सेकार पक्षांत परतून येतात ही बरी गजाल. भाजपाची तिकीट कोणाक दिवपाचें ते पक्ष थारयतलो. जाणी आपल्याक मतां दिलां तांचे खातीर आनी पक्षा खातीर आपूण सदांच वावुरतलो म्हूण आदलो मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे सांगता. भारतीय जनता पक्ष असो एकमेव पक्ष असो आसा हांव देशांतून म्हणना जगाचेर नंबर 1 पक्ष. ज्या पक्षाची सदस्य संख्या जर पळयली खूपच जास्त. म्हणजे अशा पक्षा कडेन जे इवन पक्ष सोडून गेल्ले ते परत येवपाक पळयता. आता तुम्ही म्हटले पार्सेकर सरा बद्दल म्हाका प्रश्न केला. आता अध्यक्ष पक्षाचो प्रदेशाचो अध्यक्ष असल्या कारणान तांकां जबाबदारी आसा पक्ष कसो वाडोवप, नवे घेवप, जुने जाणटे घेवप. आणि जर पार्सेकर सर पक्षांत परत येयलो म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. हांवें तेजें स्वागत करता. कारण जितकी लिडर पक्षान जे येतात नॉट ओन्ली इन मांद्रे, आज जर पळयले जाल्यार सगळे इवन सालकी सुद्दां जे आमचे मायनॉरिटीचे जे भाव आहात भयण आहात ती सुद्दां BJPक जॉयन जातात. म्हणजे BJPक त्यांच्या बरोबर म्हाजें एक मत आहा, म्हणजे प्रदेशाच्या अध्यक्षाच्या बरोबर म्हाजेंय मत आहा की जास्तीत जास्त कार्यकर्ते आमी जोडप, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे जोडप. ते कोणाक घेवप न घेवप पक्ष ठरयता. पण जे येतात तांकां येवनी वेलकम. म्हाका होच प्रश्न एका आमच्या पत्रकार भावान जिताच्या संबंधान जायतो. हांव म्हणलें मोस्ट वेलकम. तर तिकीट हे पळय, तिकीट हे पक्षाचे लिडर ठरयतात. आणि ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांव तुमकां दिवंक शकना. कारण हो प्रश्न जरी तुमी म्हाका विचारलो हांव उत्तर म्हाजेशें आसा, पण ते उत्तर हांव दिवंक शकना. ते उत्तर हांवें दिवप म्हणजे आमचे पक्षाचे लिडर जे आसात इनडायरेक्टली तांचो इन्सल्ट करप. म्हणून तिकीटीच्या संदर्भात पक्ष निर्णय घेता. सनी फर्नांडिसान केल्ल्या हॅट्रिक गोलांच्या बळग्यार सेंट अँथनी असोल्डान दिकरपाली स्पोर्ट्स क्लबाक 5-1 गोलान हारयत हार्लेम रोलिंग ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो. ही मॅच राय फुटबॉल खेळा मैदानार जाली. असोल्डा स्पोर्ट्स क्लबाच्या सनी फर्नांडिसान मॅचीच्या 9व्या, 38व्या आनी 42व्या मिनटाक गोल केले. तशेंच अक्रम आनी वेलरॉय कार्दोजान असोल्डाची गोल आघाडी 5 पावयली. दुसरे वटेन दिकरपाली स्पोर्ट्स क्लबा वतीन अजय राजान 16व्या मिनटाक एकोडो गोल केलो. बॉल लागले आमी जिखली न्हू, खूब बॉल लागले, जिखले तेन्ना बॉल लागता, कित्याक जाता तेन्ना दूख लागता. आनी कितें बरें जावंक शकतालें गेमीक कितें सांगो जाण एकल्या प्लेयराचे आनी स्टँडर्ड इम्प्रूव जावपा जाय. बट
वी आर ट्रायिंग आवर बेस्ट न्हू आमी खेळटा ते फुटबॉल फिल्डाचे आसतना वी गिव आवर ऑल. आतां ह्या यंग बर्डिंग्स भुरग्या फुटबॉलान भितर सरतात तांकां तूं मेसेज कसले दिता? उमेदीन खेळपा जाय. पयलीं सद्या उमेद आसपा जाय तांकां. आमकां उमेद आहा ते भाशेन पयलीं प्लेयरां पळय उमेद आहा. पयलीं प्लेयरां पळयन आमी खेळपा लागले फुटबॉल आनी आमी पळय ते खेळनाय जाल्यार आनी मुखार आनी कांय ना. तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? म्युजिकांतूच रावपाचो, फुटबॉलांत रावपाचो, कितें करपाचो? दोनूय करपाचो. As long as my body can take football and music, that's it, by God's grace. कितल्या वर्सां जालें तूं फुटबॉल खेळताय? Almost 21 जाली. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम म्हाका चड बरी लागली. कित्याक? कारण कितें गेम? कित्याक आयची हांव बरो खेळ्ळा आनी 3 गोल मारले. आनी दुसरे भुरगे? दुसऱ्या मॅच तेवूय बरे खेळ्ळे. तेवूय म्हाका सपोर्ट केला खेळपाक. कॉम्बिनेशन बरें जालें. आतां तुजे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा? तूं कितें फुटबॉल खेळटलो आनी कितें? हय फुटबॉल खेळपाचें न्हू फ्युचर आसा फुटबॉल. आतां यंग भुरगे जे फुटबॉल खेळोंक येतात तांकां तूं मॅसेज कितें दिता? तूं कितें सांगूंक सोदता त्या भुरग्यांक? हेज भाशेन ते टफ खेळपा जाय आनी आपल्याचें नांव सांगपाक. नदरान मोल्या दुचाकीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिल्ल्यान 25 वर्साचो चालक राजेश देसाय हाका जाग्यारूच मरण आयलें. फाटल्यान बशिल्लो निखिल मांडेवाल हाका दारबांदोड्या भलायकी केंद्रान मरण आयलें. दोगूय मूळ कर्नाटकाचे. आमी मोले हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी नंद्रण हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक सकाळी 6:30 वाजता एक अपघात जालो आनी त्या अपघातांत जे दुचाकी चालक आनी फाटल्यान बसले आहा तो हांकां दोगांकूय मरण आयलें. अशें आयकता की ती कर्नाटकाचे राजेश आनी निखील. राजेश हे सकाळ मोलेंच्यान कर्नाटका वचपा वयताले आनी ट्रकूय बी मोलेंच्यान कर्नाटका गेल्लो. आतां ऑनबोर्ड नंद्रण थंय वाटेर ट्रकाक कितें तरी बिगाड जाली आनी तो बंद पडलेलो आसलो. हेंच्यांनी जी मोटरसायकल येताली तेंच्यांनी सकाळी 6:30 सुमार ताका फाटल्यानच्यान बंद ट्रकाक फाटल्यानच्यान बरोच धडक दिली आनी ते धडकेन चलयतालो तो राजेश आनी फाटल्यान बसले तो निखील. हे दोगांय कर्नाटकाचे. तांकां दोगांय जाग्यार गंभीर जखमी जाले आनी हांगा हॉस्पिटलांत तांकां दोगांकूय मरण आयलें. जेन्ना कुळे पुलिसांक हेची म्हायती मेळ्ळी आनी तेन्ना कुळे पुलीस निरीक्षक रावबाबा कामत हेच्या मार्गदर्शना खाली जो हवालदार आसा भैरू आनी जी उपनिरीक्षक विभावरी हेंच्यांनी थंय वचोन तो पंचनामो केल्लो आसा आनी रितसर तेंची जी बॉडी आसा दोगांची ऑस्पिसियो मडगांव हांगा पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.